फातोडेचेर 4 वरांचेर 4 ते 4:30 वरांचेर सकाळी पणजे हांगासर म्हणजे जी एम्युक्युलेट चर्च आसा थंयसर 4 दुकानां जी आसा ती फोडलेल्याचें आमकां कळटा आनी ते हे जे चोर आसा ते खंयसून तरी गोंयान येयल्ले अशें सुद्दां कळटा। त्याच प्रमाणे ही जी 4 जी म्हणजे दुकानां आसा ती म्हटल्यार 2 दुकानां आसा ती लिकराची शॉपां आसा आनी ही आनीक 2 आसा ती वेगळी शॉपां आसा। जाल्यार आतां आमी आसा ते हे जे फाटल्यान आमचे तुमकां म्हणजे लिकराचे शॉप दिसता ते लिकराचे शॉप तांच्यांनी फोडला आनी जेन्ना आमी शॉपकारां कडेन उलयले तेन्ना तांच्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार तांचे 1 ते 1.5 लाखाच्या वयर जे आसा ते तेंचे म्हणजे नुकसाण ह्या चोरांनी केलां। आनी ताजे उपरांत हांगासर सकाळी जेन्ना म्हणजे लोक आयले तेन्ना एका वेटरान आमकां एक म्हायती दिली ती म्हटल्यार आपूण हांगासर आयले उपरांत आपणाक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आपूण आपल्या ओनराक फोन करून सांगलें। ताजे उपरांत पुलीस आयले, पुलिसांनी हांगासर म्हणजे इन्वेस्टिगेशन केलें, तांच्यांनी सगळें पळयलें आनी आतां हाचो फुडलो जो तपास आसा तो चालू आसा आनी पुलिसांच्या म्हायती प्रमाणे आतां पुलिसांक तांची ID कार्ड जे आसा ते मेळिल्ले आसा आनी फुडलो जो तपास आसा म्हणजे तांकां धरपाचें हो जो फुडलो तपास जो आसा तो आमी तुमच्या मुखार घेवनूच येतली। पळय